दिवचलच्या बाजारात वेगवेगळ्या जातीची मिरसांग विकपाक उपलब्ध जाल्या। चालू मोसमात थळाव्या मळ्यांनी पिकिल्ली गांवठी मिरसांग आता बाजारात येवपाक लागल्या, मात अजून तरी तांचे प्रमाण कमी आसा। दुसरे वटेन अंदू गांवठी मिरसांग तिखट जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें कळटा। दिवचलच्या बाजारात वेगवेगळ्या जातीची मिरसांग विकपाक उपलब्ध जाल्या। चडशे ग्राहक गांवठी मिरसांग खरेदी करपाकडेन लक्ष केंद्रीत करतात। संतुलित हवामानाक लागून अंदू मिरची पीक समाधानकारक आयला, मात एप्रिल म्हयनो सोंपत आयलो तरी अजून लेगीत बाजारात अपेक्षे प्रमाण गांवठी मिरसांग येवना। सध्या 1100 ते 1200 रुपया किलो अशे गांवठी मिरसांगाचे मोल आसात। पुरुमेताच्या बाजारात गांवठी मिरसांग उपलब्ध जातली, ताचेर मिरसांग म्हारग जातली काय सवाय जातली ते कळटले। 1200 गावठी गावठी कसल्यो मिरसांग येता हांगा? दिवचले खंयच्यो जास्त येता मिरसांगो? मयेचे कित्याक लागून म्हारग न्हू? मागूच लागले आनी पावसूय आहा न्हू। पावस तर पडना जायत जाल्यार मिरसांग गावतली, नाल्यार वयतली मिरसांग। म्हणजे आता अजून सगळं पाडो जावंक ना जावना आणि अजून तश्यो बाजारात मिरसांग येना। चड येवंक ना। आता देड काडूंक नासलेली कशी आहा? 1200 आणि देड काडलेले देठ काढलेले 1200 आणि काढून नासलेले 1000। आणि ते देवतले फुडें बी आता पावसाचेर आहा न्हू। मिरसांगाचे वातावरण आता मिरची म्हारग आहे। आता हे जांबुटी मिरसांग असा आता 350-400 असा। आमची गोव्याची मिरची असा 1000-1200 रुपया असा। आता पावस पडले की बरे मागीर रेट वाडटली। आता असे असा मिरसांग 300 असा ते 400 जातले। आमची बॅडगी गुंटूर असा ती आता 250-350 असा। हे कर्नाटकाने पावस असा, पावस पडटा की आणि 400-500 रुपया आता। पावस इतले हय पावस पडना जाल्यार मिरची येतली आनी हय मिरची ना, मिरची कमी जातली मरे। मिरची येवपा ना भायर पावस पडले की। म्हणजे आणि पावस पडत जाल्यार मिरची शॉर्टेज जातली शॉर्टेज जातली आणि महाग जातली मिरची। रेटूय देंवचो ना। रेट देंवचो ना, रेट किमान आहा? गिराक ना मरे ना न्हू? ना, स्लो आसा गिराक। गिराक जाले की मागीर पळया फुडले हाका। अजून ताका तसो नेट ना। नीट ना, स्लो आसा आनी गिराक। फुडले म्हळ्यार 1 तारीख सून जातले। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।